ना हाजेर म्हजें स्वताचें केन्नाच मत नाशिल्लें. आमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आशिल्ले आनी आजून आमी युनिफॉर्म घालून मिरयनात. आमी ते विचार बाळगता अजून आनी आमी ते विचार सोडूंक ना. पण आमी वेगळें करचें पडलें म्हणून भारत माता की जय म्हणटात. हे कार्यकर्ते जे आसा ते आमचे ठरयता कितें तें. आनी ते कार्यकर्ते सामान्य लोक नासतात. ते लोकांनी भोंवतात, लोकमत तांकां खबर आसता, कितें चल्लें लोकांचें हें तें खबर आसता. आनी समाज जेन्ना संकटान येता तेन्ना आपलो जीव सुद्दां ज्या ठिकाणी संघ कार्यकर्तो धोक्यान घालता तसो भारत माता की जयचो कार्यकर्तो. कित्याक बेसिकली तो संघ स्वयंसेवक आनी त्यामुळे जें कितें काम आमकां दिलें वता तें काम करपाक आमचें स्वताचें कांय मत नासता. आमचें मत हें संघटना जें कितें ठरयता तें आसा. आज पर्यंत आमच्या संघटनेन अशा प्रकारचो खंयचोच निर्णय हांवें पॉलिटिकल हातूंतल्यान सक्रीय भाग घेवचो म्हणून जाल्लो ना. आता इतकी मागणी आहा, तुमचे कितें विचार आसतले? म्हजो कांय हें ना तें. म्हाका अशें दिसता की हांव नॉन पॉलिटिकल आसा तोच बरो आसा. आय कॅन स्टील इन्फ्लुएन्स पॉलिटिक्स अशें म्हाका दिसता. हो म्हजो वैयक्तीक विचार जालो. पण म्हजे सगळे बरोबरचे लोक जर म्हाका जर सांगले जाल्यार कितें करचें पडटा तें तांच्या निर्णयाचेर अवलंबून आसा. त्यो मिटिंग्यो जावपाक सादारणपणे जाता. कित्याक अबाउट 5,000 वर्कर्स हॅव टू बी टेकन इन कॉन्फिडन्स. एक मनीस निर्णय घेता आनी तांचेर लागता अशें न्हय तें. इट कॅन बी डेंजरस ऑल्सो. सुभाष वेलिंगकरान एक्टिव्ह राजकारणात येवपाची मागणी वाढत चल्ल्या. हेच्या खातीर आज आमी हांगा मांद्रे येयल्ले आसा. जर सुभाष वेलिंगकर आपले मुख्य संवाद लोकां कडेन